सकाळी सकाळी नाही पक्ष्यांचा आवाज जो असा नाही तो बरो येता आणि स्पेशली पावस बीन पडल्या उपरांत नाही. आणि हे पळयात हे सद्या वेदर असा पावसान काळोख केल्लो असा आणि ह्या सायडीन नाही पक्ष्यांचो आवाज येता. हे पळयात. सो हे गाईज गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो फायनली ब्रेकफास्ट बीन केलो, रेडी बीन जाली आतां वचपाक. सो मेन म्हटल्यार आमी बसीन वयतली न्हय, तेका लागून मातशीशी न्हय गडबड म्हणटात तशी. बसीन तुमकां खबरूच आसा म्हटल्यार टायमार मातशें हें जावपाक जाय न्हय, तेका लागून. आनी एक्चुली बायकीन बीन वयता न्हय जाल्यार टेन्शन नासता, बसीन वयता म्हणून मातशी गडबड जाली सगळी. आणि सकाळी सकाळी अशें भायर सरप म्हटल्यार गडबडूच जाता. सो फायनली रेडी जावन भायर सरलेली आसा. आतां वयतले मी, हांव आनी मम्मी. आणि संजू मागीर थंय आमकां जॉयन जातलो. सो एक्चुली आमी वयता शिवोले मातशें अशें आमचें मेन अशें इम्पॉर्टंट अशें काम आसा. ओके, एक सबस्क्रायबर आमकां थंय मेळपाक येवपाची आसा आणि पॉसिबल जाल्यार ते शूट करतले हांव, पॉसिबल जावंक नाल्यार शूट करचें ना. सो अशे तरेन अपडेट आसा. आणि तेच्या मागीर म्हापसा वयतली. म्हापसा थोडोसो बाजार करूंक जाय कारण आयज शुक्रार आसा आणि मम्मी बी आसा वांगडा, तेका लागून. सो पावसाचो पुरुमेत करूंक जाय न्हय, तेका लागून सगळें हाडूंक जाय. सो अशा तरेन. आनी मम्मी हांगसर साडी न्हेसल्या दाखयता तुमकां, कारण साडी ती रॅर अशी न्हेसता. ओके, केन्ना फेस्टिवल बीन आसलें जाल्यारूच न्हेसता, नाल्यार न्हेसना. सो तुमकां आयज साडी न्हेसलेली मम्मी पळोवंक गावतली. ओके, दाखयता पळय तुमकां. ही पळय हांगसर येयली, चिमूंक खेळयता ती. मम्मी हाय हॅलो कर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग म्हणटा न्ही. ही आसा साडयेचो लूक. राव की सारकी राहा मम्मी, सारकी राहा. साडी दाखय तेजी. सो अशा तरेन साडी न्हेसल्या ती आनी चिमून आय मम्मींक पळयता. ही आनी साडी न्हेसून आयज कशी नायटी घालता ती अशी म्हणटा. आनी म्हाजो सिंपल आसा अशेंच डेली, म्हटल्यार हेच चडशे फेवरेट जाल्ले आसा म्हाजे टी शर्ट. सो हांगसर हांवें हे बॅग घेतलेले आसा. तर चला, कारण आमकां मातशीशी चलत वचोंक जाय आणि बस स्टॉप जो आसा न्हय तो मातसो लांब आसा. ओके, सो बरे तरेन आमकां चलत वचोंक जाय, तेका लागून. सो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो मदीं मदीं कंटिन्यू करता. पॉसिबल जालें न्हय जाल्यार शिवोले हांव ब्लॉग करतलें, पॉसिबल जावंक जाल्यार मागीर. ओके, तर चला तर गायज, कारण वेदर अशें आसा सद्या, पावसानूय केल्लें आसा काळोख. सो सत्री बीन घेवंक जाय. चला तर. कितल्या दिसांनी चलत वयता न्हू मम्मी आमी, नाही कितल्या दिसांनी अशी चलत वयता, ती बीन बसीन. बसीची संवय उरोकूच ना आमकां आतां. आतां बसीची संवय उरोंक ना. सो बसीन वचप म्हटल्यार एक व्हडलो आयज आमकां टास्क आसा सामको. ओके, कारण बस स्टॉप बीन प्रॉपर कळोवंक जायना, तेका लागून. आनी हरशीं आमी ह्या पुला वरसून न्हय बायकीन वयता, आयज चलत वयता. हे पळयात अशें कितेंशें हे आसा, व्हीव आसा असो कितेंसो ह्या ब्रिजा वयलो. आमच्याच हांगा आसलो पूल हो, ऑलमोस्ट आमच्याच गांवान आसा अजून आमी. तरी बरें चलत वचूंक जाय आनी 15-20 मिनटां तरी लागतली दिसता न्हू. आनी सकाळची स्पीडूय मातशी कमी आसता ना. आनी पर्सीन म्हणजे कांय ना. सो पर्सन म्हटल्यार बॅगान म्हणजे कांय ना, निसरता सामकी परत परत. हेवी कितें घातलेलें ना जाल्यार बरें पडटलें. सो पावत येयली, ब्रीज क्रॉस करून मागीर फुडें वचूंक जाय आमकां. ओके, संजय आजून उठोंक नासतलो, तेका फोन करूंक जाय बेगीन भायर सर म्हणून, बेगीन पाव म्हणून. तशें कांय गडबड ना, लेट पावले जाता तो, आमी बेगीन पावूंक जाय. तर चला, बस कशी कितें मेळटा ती पयलीं पळोवया. मेन ब्रिजार पावली आमी. ओके, चला मागीर मेळटा तुमकां. ही पळयात मम्मी चलता. चला आयज हो पळयात आमच्या गांवांतलो व्हीव, बरो आसा पळयात. आनी हांगसर तोरांचे घोस पळयात कितले आहात ते, भरपूर सामके. तर अशा तरेन आमच्या गांवांतलो हो व्हीव आसा. सो क्रॉस केले आमी आनी पावत येयली. सो गाईज, तुम्ही चित्ता आसतली संजू कसो कितें मदींच येयलो काय म्हणून. तर एक्चुली ना सगळो प्लॅन चेंज जालो आणि बसीक रावल्ली आमी.
तो सांगता तुमकां. सो मदीं संजू येवपाचें कारण म्हटल्यार न्हय जस्ट नाव येयला तो आनी आमी न्हय बसीक रावली हांव आनी मम्मी तुमकां खबरूच आसतलें. सो बसूच ना म्हटल्यार 9 ते 10 थंयसर आमी न्हय बसीकूच रावली सामकी वेट केलो बसूच ना रस्ता. तर मम्मी बायकीन गेल्ली आसा म्हटल्यार तिका लिफ्ट गावली सो ती लिफ्ट घेवन गेल्ली आसा आनी त्या आमचो संजू येयलो. सो आतां म्हटल्यार आमी फुडें तिका जॉयन जातली तर अशे तरेन सगळो प्लॅन जो आसा न्हय तो चेंज जालो. कितें सांगूंक तुमकां म्हटल्यार न्हय 1 वर तर आमचें वेस्टूच जालें सामकें कांय अर्थाचें ना. तर चला अजुनूय गांवानूच आसा आमच्याच गांवान आसा. पावसानूय न्हय टोटल काळोख केल्लो आसा सामको. तर चला बेगिना न्हय पावया म्हटल्यार शिवोले पावूंक जाय बेगिना. तर चला या न्हय बसीन म्हटल्यार बसीन वचपाक चान्स जाय पूण बस चान्सूच दिना वचपाक. कितें खूब दिसांनी बसीन ट्रॅवल करतली म्हटल्यार बसूच ना पळय. कितें जेवपाक येता ट्रेन आयिल्ली मेळो म्हणून ती गेली. कितें गायस उलय मुगो फुडें यो मरे आवाज येवचो ना. सो गायस सद्या ना सबस्क्रायबरांक बी मेळ्ळी आमी आनी आतां जेवपाक येयल्या रेस्टॉरंटान आनी मम्मी बसल्या. सो 1 चिकन थाली ऑर्डर केल्या आनी 2 आमी किंगफीश थाली ऑर्डर केल्या. सो जेवतली बीन आनी मागीर म्हापसा वयतली 2 जाली. सो हांव सद्या पोटाक भूक लागली. एक्चुली शिवोलेच आसता आमी बट एक्चुअल कामा खातीर येयल्ली नाय थंय ब्लॉग शूट करूंक ना. सो आतां ब्लॉग कंटिन्यू करता. थाली दाखयता तुमकां कितें स्पेशल आहा तें थाली. आमी न्हय चिकन थाली ऑर्डर केल्या ही पळयात. सो वॅज थाली म्हटल्यार चिकन थाली ऑर्डर केल्या 1 आनी 2 किंगफीश थाली आनी पळयात वेट करतात सद्या दोगांय वेट करतात. वेटिंग चालू आसा थालीक लागून. बरें आसा हें रेस्टॉरंट हें पळयात. वेटिंग काबार कितें गे हांगसर सगळ्यांत पयलीं आमी आयस्क्रीम ऑर्डर केल्या ही पळयात. सो थाली येता म्हणसर म्हटल्यार आयस्क्रीम खावया मातशें थंड जावया वदळच्यान वताक सामकी तळमळटाली. हांकां पळयात मम्मी बी आसली ना आयज तेका लागून म्हटल्यार चल थाली एन्जॉय करया आयज. चला हांव आयस्क्रीम खाता आनी मागीर थाली दाखयता. सर न्हय फायनली थाली येयल्ली आसा ही पळयात. थाली येयल्ली आमची किंगफीश थाली आनी तेच्या उपरांत चिकन थाली. सो ही पळय तेंच्यांनी जेवपाकूय स्टार्ट केलें. हांगसर मम्मी चिकन थाली एन्जॉय करता. सो थालीन कितें कितें आहा तें दाखयता. सगळ्यान पयलीं न्हय व्हडलो असो किंगफीश दिल्लो आसा. तेच्या उपरांत हांगसर न्हय किसमूट दिलें सालद दिल्लें आसा. मागीर हांगसर सोलकडी स्वीट म्हणून शेवयो दिल्या. तेच्या मागीर हांगसर सुंगटांचे तोणाक आय थिंक सो. तेच्या मागीर मुळ्याची भाजी तिसरे दिल्या. हुमण आसा कसलें तरी चेक करया हुमण सुंगटांचें हुमण आय थिंक सो. आनी तेच्या मागीर हांगसर शीत दिल्लें आसा आनी हांगसर आसा ती मम्मीची थाली चिकन विकन बरें आसा सामकें. सो चला तर जेवता बीन आनी मागीर मेळटा. ओके ए बस स्टॉपार सोड तिका मागीर म्हाका व्हरो चल. सो मम्मी गेली बस स्टॉपार देंवतली त्या म्हणसर हांव चलत वयता. सो गायज थाली बीन एन्जॉय केली आनी आतां न्हय म्हापसा वचपाक वयता आमी. मम्मी ऑलरेडी गेली. संजूक म्हटलें न्हय बस स्टॉपार सोड म्हणून आनी आतां म्हाका व्हरपाक येतलो तो. आनी थाली जी आसा न्हय ती इतली बरी आसली ना ती हांव तुमकां सांगूं शकना. बरें सामकी बरी एन्जॉय केली आमी चिकन बी अशे तरेन. आनी आजुनूय शिवोले आसा.
सो आता बसीन वयतली म्हापसा. बसीन वयतली हांव आनी मम्मी आनी संजू गाडयेन येतलो. संजूचे काय कन्फर्म ना, नाल्यार एक तर तो घरा वयतलो. सो पळोवया आतां म्हाका येतलो बरो. आनी इतली थाली हेवी जाली ना की आतां चलो नजो. पोट सामकें पॅक जालें, जॅम जालें सामकें. सो चला तर म्हापसा वचून न्हय डायरेक्ट तुमकां मेळटा. ओके, बस कशी कितें आहा ती पळोवपाक जाय. आन्सरूय खंय ना, बसी टायमार ना तेका लागून. थंयच हांगसर नाही म्हापसा पावली आमी. आनी बाजार जो आसा नाही तो स्टार्ट केलो. व्हिडिओ जो आसा नाही तो मदीं मदीं कंटिन्यू करता, पॉसिबल जायना. हो पळयात. सो बाजार भोंवता. घेतले आमी थोडेशें कितें कितें. आतां नुस्त्याच्या मार्केटान वयता मम्मी. सो बाजार आनी हे जायना व्हिडिओ, सो तेका लागून. एक्चुली नाही वदळ पावली आमी. व्हिडिओ जो आसा तो आतां कंटिन्यू करता. पळोवया आतां नुस्तें घेतली आनी बस चलतली आनी वयतली. न्हय गे कितें म्हणटा. आयज हांगसर न्हय मम्मी बाजार करता. हो पळय हांव बिंदास आसा सामकें. कितें घेता ओली कोथंबीर? कशी चुडी? हय कशी चुडी? मम्मी वांगडा बाजार करपाक मागीर वेगळी ती हे आसता मजा. सद्या भाजी घेवप बीन चालू आसा. बोणां आसा ही पळयात. गर्दी पळयात सामकी. शुक्रार म्हटल्यार तुटोन गर्दी पडटा सामकी. भाजी हरशी थंय मेळटली गे, टेन्शन. सो भाजी हरशी थंय मेळटा आमच्या हांगसर. पूण आयज वाटे बीन आसता न्हू मातशे. फ्लावर बीन बऱ्या. आवाज ऐका आवाज. पावसान काळोख केलो जाल्यार मगे अशी हा. जर काय जालो आमचो बाजार वयता आमी आतां घरा कडेन, कारण बस जावंक जाय न्हू तेका लागून. हांगसर खारी बीन बरी आहा, पण मम्मीन ऑलरेडी खारी बीन घेतल्या घरा कडेन. जालो आमचो प्रॉपर बाजार. आतां आमी न्हय बाजारांसून भायर सरता, बस स्टँडार वयता. जालें मगे कांय ना आमी. सो ऑलमोस्ट जालें आमचें. थोडी खंयच्या खंयच चलतात न्हू, दुसऱ्यांक उडयतात विचित्र. थोडी नाही विचित्र चलतात आनी दुसऱ्यांक मागीर उडयतात आनी आपुणूय पडटात. स्टँड जालो मी आधीच. तर गायस फायनली नाही आमकां बस गावली. आमी बसीन बी बसली आनी कदंबा गावली बरी. सो आमच्या थंय वयता सामकी गांवान वयता. सो बरें जालें. आनी एक्चुली बसीन बीन ट्रॅवल करप म्हटल्यार न्हय जीव काबार जाता सामको आनी बरो टायम जाय. तुका कितें तें आरसो लायला कितें पळोवप आरशान पयल्या भशेन. कशें दिसलें तुका म्हापसाचो बाजार करून? बरें दिसलें. म्हटल्यार गरमी जाली. गरमी जाली. थाली बरी आसली काय? थाली बेस्ट आसली. थाली बेस्ट थाली आसली. जेवपाचें आनी वगेन न्हिदपाचें. इतली बेस्ट आसली ना की जेवून जस्ट रेस्ट करपाचो. कारण म्हटल्यार न्हय सुपर शेवयो बीन जे आसले न्हय ते सामके सॉलीड न्हय गे. आमी डबल शेवयो बीन घेतले. मागीर ब्लॉग कंटिन्यू करूंकूच ना. डबल शेवयो बीन घेतले, मागीर लायम वॉटर घेतलें. सो मागीर व्हिडिओ कंटिन्यू करूंकूच ना असं म्हटलें. तर चला घरा पावून मागीर मेळटा तुमकां. कारण म्हटल्यार न्हय आमचो बाबू जो आसा न्हय हॅरी बाबू तो आड्डतलो, घर उखलून घेतलो सामको. चला घरा वचून मेळटा तुमकां. सो
सगळी वाट पळयतात कशी पण सो गाईज पावली आम्ही सगळी वाट पळयतात आमची पळयात कशी बसले पळयात सामकी सगळी एकान एक नाही वेट करतात टाइम झाला नाही त्यांचा तर पावली आम्ही आणि येताना आमची ऑर्डर कलेक्ट केली हळसणाची ऑर्डर दिली ती बी घेऊन येयली म्हटल्यार आमच्या हांगसरने आम्ही हळसणाची ऑर्डर दिली सो ती घेऊन येयली आणि तामो ई तामो सगळे आशा मग तो हेच चिमो कशी बसले पळयात तर वेदर असा मातशे पावसाचे म्हापसा बरे असले वेदर हांगसर असा सो फ्रेश बीन जाता आणि मागीर व्हिडिओचो असो मागीर तो एंड करता